वन वे आसा आनी मागीर टू वे जाता, टू वे आसून तुजो वन वे जाता, अशे कितले रोड्स आसा ते हांगा? अशे हेंचे नज म्हटल्यार पत्रादेवी ते आमचे करसवाड्यात पावत धरया कमीत कमी नज म्हटल्यार तेंचे एक 30 ते 35 रोड अशे जाल्ले आहात सगळ्याक, आनी त्याच जाग्यार एक्सिडंट खूब जाल्ले आहात आनी तेंचे कडेन रिकॉर्डय आसतलो तेंचे कडेन। थोडेशे बारीक नॉर्मली जे एक्सिडंट जाल्ले आहात ते जे कंप्लेंट जाल्ली ना, पूण अशे कित्येक खुबशे एक्सिडंट अशे की हात मोडलो पांय मोडलो अशे जाल्ले आहात। आनी एक सांगता की जो पर्यंत पत्रादेवी ते धारगळ पावत जर सर्वीस रोड जायना जाल्यार आयज लोकलांच्या खूब हांगा लोकलांक हो त्रासदायक जावंक शकता। लोकलांक आयज जे काय थोडेशे काबाड कश्ट करून शेतात वयतात आनी कितें वयतात, आनी तेका लागून जर हायवे वयल्यान वयचे पडले जाल्यार खूब एक्सिडंट जावन मरपाची शक्यता आहा। तेका लागून लोकांची हेंच्यांनी व्यवस्था करून हे हायवेची सोय करून दिवपाची। तेच्या पयलीं जो मिनिस्टर आसलो तेच्या कडेन आमी उलयल्ले की आमकां उगव्या रोडाक तर तो पयलीं फ्लायओवर जाय, कित्याक सांगपा आमचे शेतां अख्खी आमची रोडार हायवे रोडाच्या सकयल्या बाजून रावतात, तेका लागून आमकां थंय सकयल वचपाक जायना, आनी सकयल जर वचोंक जायना जाल्यार कांय दिसांनी ते शेतां आमकां शापूत सोडची जंय आमी जे ओवर ब्रीज हे करपाक म्हणून तांकां जे आयज निवेदनां दीत आहात किंवा जे रोड्स PWDक आमी पत्र व्यवहार केल्लो आहा की आमकां हांगा ओवर ब्रीज जावं म्हणून, आनी हांगाच्यान आमचे जे सकयल शेतांनी आमकां वयचें पडटा। आयज दुसरें म्हटल्यार जे गव्हर्मेंट किंवा जे पुलीस आयज सांगू शकता की हांगा आमचे ते लोकलांचे ओवर स्पीड जाता तेका लागून ते एक्सिडंट जाता आनी कितें म्हणून, जाल्यार आयज हे एमईआरान जो रोड केल्लो आहा हो अर्दवट दवरून पळय हांगा कांयच हांगा हें ना की तेंच्यांनी शाईन बोर्ड लायलेलो ना कितें ना, आनी डायरेक्ट स्ट्रेट रोड आहा, तेका लागून ओवरटेक करून डायरेक्टली भायर वयतात गाडये हे सांग। आनी एक सांगूंक करता की आयज ह्या रोडाक लागून एक्सिडंट जाता आनी कितें अशें हे खुबशे एक्सिडंट जाता, तेका लागून हेचेर CM PWD मिनिस्टर आमचो लोकल हांगाचो मिनिस्टर आनी PWDचे अधिकारी हांगा येवन पळोवन गेल्ले आहात, पूण तेचेर तेंच्यांनी आश्वासनां खूब दिली आनी तुमकां जाय तशें करून दिता म्हणून सांगलें, पूण करिसर तेंच्यांनी कांयच हें करूंक ना। पूण आयज लोकांक जी आश्वासनां दिली ती आश्वासनां एकूय तेंच्यांनी पुर्तता करूंक ना त्या आश्वासनाची। आयज तेंच्यांनी हे जर केल्ले जर आमकां जाय तशें किंवा लोकलांक जाय तशें जर हे रस्ते करून तेंची जर सोय केल्ली जाल्यार हे एक्सिडंट जावचे नासले। आनी जर आतां हेच्या फुडें किंवा हेच्या आदी सुद्दां हे एक्सिडंट जाल्ले आहात ते हेका जबाबदार हे आतांचे मिनिस्टर हेच्या पयलीं हे जे केल्ले आहा ते मिनिस्टर आनी हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेका जबाबदार धरपाचो। सांगा। हांव उदय महाले उलयतां। आयज पत्रादेवी ते करसवाड्या पावत जे एक्सिडंट जाल्या ते आयज सांगता सोय ना अशें जाल्ले आहा, आनी हेतूर आमचे लोकलय भरपूरशे भितर डेड जाल्ले आहात। आयज लोकलांचे सुद्दां तेंच्यांनी कांय सर्वीस रोड दवरून अशी व्यवस्था केल्ली ना। आयज हे फुडें अशेंच एक्सिडंट वाडत रावतले, लोक वस्ती वाडटली, गाडयो वाडटले, हेचेर तेंच्यांनी कितें प्रोविजन केला की ना हे कांयच कोणाक खबर ना। आयज कॉन्ट्रॅक्टर आपल्याक मन मानी जाय तशें डायवर्ट रस्ते करून दवरता, तेका शाईन बोर्ड लायना कितें ना, तेका लागून आयज चडशा पयर जाला एक्सिडंट हो हेज्या MER एक कंपनीक लागून जे कॉन्ट्रॅक्टराची बेशिस्तेपणान हो एक्सिडंट व्हडलो जाल्लो आहा, आनी अशे कितलेशे एक्सिडंट जाल्ले आहात। तेका लागून हांव सरकारा कडेन मागता आयज तुमी ते कॉन्ट्रॅक्टराक भिवन काम करूं नाकात, तुमी करात हे लोकांक लागून काम करात। हे लोक जिते रावंक जाय, हे लोक हेचेर व्यवस्थीत रित्या। हांव भारत बागकर, हांव धारगळी रावपी पेडणे तालुका नागरीक समिती हेंचो हांव अध्यक्ष आसा। तेच प्रमाणे मोपा परिसरांत जे कितें आंदोलनां चलतात, मोपा परिसरांतल्या लोकांचे जे कितें डिमांड आसा ताका लागून मोपा संबंधीत ज्यो संघटना आसा तेंचो हांव पदाधिकारी आसा। हो आयज जो विशय खास करून जो चडशा अपघात जालो त्या अपघाताक लागून हो मुद्दो परत आसा तो हायलायट जाता। मेन म्हटल्यार MVR कंपनी आसा, त्या MVR कंपनीन अगदी बेजबाबदारपणे ह्या रस्त्याचे काम
चलयल्लें आसा जें कितें काम कंप्लीट जाल्लेलें आसा त्या कामाची क्वॉलिटी आमकां दिसता रस्त्याक लेवल ना रस्त्यो जर आमी रस्त्या वयल्यो गाडयो जर आमी 80-100 स्पिडीन जर येयल्यो जाल्यार गाडयो हालतात आनी गाडयो रस्त्या भायर वचपाची खूब हांगा संभावना आसा ह्या MVR कंपनीक कोणूच जाप विचारिना MVR कंपनी आहा ती कोणाकूच दियाना सरकारी अधिकारी आसतले सरकारी आमदार मंत्री आणि मुख्यमंत्री पासून हांगा येवन गेले इन्स्पेक्शन करून गेले पूण MVR कंपनी आसा ते आपलो हो जो काम करपाचो जो कितें ती पद्दत आसा ती पद्दत सोडिना सांगपाचो उद्देश म्हटल्यार ह्या MVRची जी क्वॉलिटी आसा ती क्वॉलिटी बरी ना आनी लोकांक खूब त्रास जाता ह्या रस्त्याक लागून आता जे प्लॅनिंग आसूंक जाय ह्या रस्त्या बद्दल सुरवाती पासून ते प्लॅनिंगान सुद्दां हांगा खूब त्रुटी उरलेले आसा अशें म्हाका दिसता धारगळ दोन खांब उड्डाण पूल हो जर विशय सध्या खूब गाजता दोन खांब जंक्शन जे आसा धारगळ ते आख्खो जो परिसर आसा तो दोन भागान डिवायड करता एका वाटेन आसा शिरगाळ आराबोत तुयें पार्शें हरमल केरी चोपडे मांद्रे हे सगळे गांव आसात तर दुसऱ्या वाटेन आसा देऊळवाडो चिचोलो दाळाचेवाडी नागझर ओझरे हळण तळण कासारवणे इब्रामपूर वारखंड ह्यो सगळे गांव आसा सो इतलो महत्वाचो असो जो जंक्शन आसा त्या जंक्शनार तेंच्यांनी फ्लायओव्हर बांदपाचो कॅन्सल केला आमच्या म्हायती प्रमाणे जेन्ना हो रस्तो प्लॅन जाल्लो तेन्ना थंयसर तो फ्लायओव्हर आसलेलो पूण कित्याक तरी मदीं खंयच्या तरी राजकारण्यांनी आपलो इन्फ्लुयन्स वापरलो आनी तो फ्लायओव्हर कॅन्सल केलो हांगा एक मागीर प्रश्न दिसता की हे जे रस्ते येदे व्हडले कोट्यांनी रुपया मोडून जे प्रकल्प बांदतात ते खरेंच लोकां खातीर आसता काय ह्या कंपनी खातीर आसता आनी मोजक्या थोडक्या राजकारणाक लागून आसता कित्याक अशे रस्त्याची अशी संकल्पना आसा की हो जो रस्तो आहा ताका लागून फुडें लोक त्रासान पडोवंक जायना लोकांक अपघात जावंक जायना लोक मरोंक जायना वाहनाची मोडतोड जावंक जायना पूण आयज ह्या रस्त्यांचे जे त्रुटी आहा ते पळयत जाल्यार फुडें आख्खो जो भविष्य आसा त्या भविश्यान हांगा खूब अपघात जावपाची शक्यता आसा दोन खांबा वयल्या जंक्शनान तर ते जातलेच कित्याक थंयसर उड्डाण पुलाची खरीच गरज आसा कोणूय सांगतलो की थंय उड्डाण पूल जावो म्हणून पूण तो उड्डाण पूल कॅन्सल कित्याक जालो तेचें उत्तर आमचे कडेन ना पूण आतां अजून जी चूक जाल्या ती सुदरोवपाक शकता अजून 100% काम जावंक ना तरी MVRान आनी सरकारान ह्या विशयाचेर जरूर विचार करचो आनी दोन खांब आसा थंयसर जंक्शनाचेर उड्डाण पूल जरूर जावचो खास करून फाटल्या दिसांनी हो विशय परत एकदा चर्चेक येयलो लोकांनी थंयसर खूब आपापल्यो प्रतिक्रिया मांडल्यो आनी आतां लोक थंयसर परत एकदा तें आंदोलन प्रखर करपाचे आसात सरपंच पंचायत सगळे लोक हे उड्डाण पूल जावचो ह्या भुमिकेचेर ठाम आसात सरकारा कडेन तेंच्यांनी निवेदन दिल्लें आसा आनी सरकारान त्या निवेदनाचो सकारात्मक विचार करचो आनी जाता तितलो बेगीन तो उड्डाण पूल बांदून लोकांक थंयसर अपघात मुक्त करचे अशी हांव विनंती करता आता प्रेझेंट MLA सध्या तेंच्या वांगडा कितें उलोवप जाल्लें और तेंच्यांनी तुमचो इश्यू हायलायट केल्लो केन्ना CMA वांगडा आनी गव्हर्मेंट बॉडी वांगडा आमच्या पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकर सांगपाची गरज ना कित्याक दोन खांब जंक्शन आसा थंयसून हार्डली 200 मिटरांक तेंच्यांनी घर बांदलेलें आसा आनी थंयसर तेंचें वास्तव्य आसा डेली थंयसून ये जा करतात ते म्हणटकूच त्या विशयाचें गांभीर्य तांकां खबर आसा सगळ्या लोकांनी तांकां निवेदन दिवंक जाय ग्रामपंचायतीन तांकां निवेदन दिवंक जाय असो प्रश्न ना तेंच्यांनी आपूण म्हणून बाबा तो विशय खरोच सिरियस आसा हे घेवन तेंच्यांनी तो विशय सरपंचा मार्फत पंचायत मंडळा मार्फत फुडें PWD मिनिस्टरा कडेन आनी CMA कडेन व्हरचो आनी जाता तितलो बेगीन हो प्रश्न सॉल्व करचो नाजाल्यार फुडें अपघात जातले आनी खूब लोकांची जिवीत हानी जातली सर कोलवाळे हावसिंग बोर्ड आसा पळय थंयसर एक प्रॉब्लेम तो एक्झॅक्ट कितें तशें पळोवंक गेल्यार ह्या MVR कंपनीन ह्या रस्त्याचो जो प्लॅनिंग केला तो खूब त्रुटी आसा तुमकां सांगला त्या प्रमाणे हांगा कोलवाळे जी सॅटेलायट सिटी आहा हावसिंग बोर्ड म्हणटा थंयसर स्कूल आहा थंय हायर सेकंडरी आसा कॉलेज आसा त्याच प्रमाणे हावसिंग बोर्डान थंय कितलीशीच लोकवस्ती आसा थंयसर क्रॉसिंग करपाक पासून खूब डिफिकल्टी येता आनी कितलेशे थंयसर सुद्दां अपघात जाल्लेले आसा आतां थंय जर पॉसिबल आसा तेंच्यांनी उड्डाण पूल बांदचें नाजाल्यार पर्यायी वेवस्था कितें आसा फूल टायम बाबा थंयसर ट्रॅफिक मनीस दवरपाचो अशी गरज आसा एक्चुअली थंयसर प्लॅनिंग करतना तेंच्यांनी तो थंयसर फ्लायओव्हर बांदूंकूच जाय आसलेलो तेंच्यांनी खूब मिस्टेक केल्लेली आसा जो फ्लायओव्हर गरज नासतना म्हाका दिसता तेंच्यांनी कोलवाळ जेल आसा तेच्या फुडें बांदला तो फ्लायओव्हर आयदर ह्या कॉलेजी कडेन जावपाचो आसलेलो नाजाल्यार आमच्या थिवी इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडेन जावपाचो हांव एडवोकेट शिडगांवकर हांव म्हापसा रावता आमी आतां पेड्यातले जंक्शनाचेर उबे आसा कारण की आतांच्या ह्या लास्ट विकान सुद्दां आमी पळयले खुबशे न्यूज येता की एक्सिडंट जाल्यात आनी चडशे एक्सिडंट फेटल जाल्ले आसात आतां
हे पेड्यातले जंक्शनार आम्ही लास्ट 1 इयर जो आयुष मंत्री ऑनरेबल श्रीपाद भाऊ नायक तेजे कडेन आमी रिप्रेजेंटेशन केल्लें की हांगा फ्लायओव्हर जावपाचो म्हणून. तशेंच आमी कॉपी CMाक दिल्ली, PWD रोड जायते डिपार्टमेंटांनी आमी कॉपीज दिल्ले. मागीर आमच्या रिप्रेजेंटेशनान तेंच्यांनी हांगा जंक्शन केलें, पण आमची मागणी आशिल्ली की